Genesis chapter 1 verse 3. देवांमुळे उजवाड जाव आणि उजवाड जालो. Genesis chapter 1 verse 6. देवांमुळे उदाक दोन फांटे करूंक उदकामध्ये एकंत्रळ जाव आणि तशेंच जाले. Genesis chapter 1 verse 9. देवांमुळे आकाशापणले उदाक एका सुवातेर जमो जाव आणि सुखी दर्ण दिसू आणि तशेंच जाले. Genesis chapter 1 verse 11. देवांमुळे भूमी वनस्पती उत्पन्न करू सर्व जिन्साची बी दितेली झाडां आणि बियो असलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जाव आणि तशेंच जाले. Exodus chapter 3 verse 7. आणि सर्वेस्परांमुळे हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे दळदीरपण पळयलां. तांकां दगदितेल्या अधिकाऱ्यांतावन सुटका मेळच्या खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. Matthew chapter 8 verse 3. येसून आपलो हात विस्तरून ताका आपोवन आनी म्हळें, म्हाका मोन आसा, नितळसा. तक्षणच ताचे कोड नितळले. Matthew chapter 8 verse 26. येसून तांकां म्हणालो, तुमी इतले भिसूड कित्याक? कितलो उणो बोवाळ तुमचो. आनी उठून वाऱ्याक आनी लाराक ताणें फरमायलें आनी सकड शांत जालें. Matthew chapter 9 verse 6. तर मनशा पुताक संवसारी पातका बोक्सची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक. आरिगाराक तो म्हणालो, उठ, खाण घे तुजी खाट आनी चल घरा. Matthew chapter 9 verse 29. तवळ जेसून तांचे दोळे आपडले आनी म्हळें, तुमच्या बावर्ता प्रमाणे तुमकां जाव. Matthew chapter 4 verse 10. तेदवा जेसून म्हळें, चल हांगा सोंसयतना पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर, ताची एकल्याची मात्र सेवा कर.